नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज सांगची काणी हांवें दिवंगत श्री कुडपी वासुदेव शेणे हांगेले ओंदाणे मालेंदकून वेंचिली. साधारण 70 वर्स फुडली काणये नांव मेघदत्ताले सोपन म्हणून उत्तर भारताची काणी. एक गांवांतू मेघदत्त म्हूण एक मनीस आशिल्लो. तो एक दिसू एक प्रयाणा भायर सरता. चमकून वता आसतना तो लेखता आनी कोणें एक संगाती मेळ्ळें जाल्यार चमकूची दण कळना आशिल्लो म्हूण तो मना लेखता. तशीच चिके मुखार वतना अनेक मनीस मुखारी चमकून वची ताका दिसता. तो सरसटी वचून त्या मनशा मेळटा आनी तागेल गुर्त कोन्न घेता. मेगेल नांव मेघदत्त म्हणून, हांव अमकेचल गांवां वता, तूं कोण, तूं खंय वतास म्हूण नेमगेता. तो सांगता मेगेल नांव गुणवंत म्हणून, हांव तेंच गांवां वतास म्हूण सांगता. हो बरें जालें न्हय, आमी दोगांय ओटो वचा म्हूण सांगता. आनी दोगांय ओटो वची उलयता वताची. रात्री जेतना तांणी एक गांवां येवन पावताची. थंय एक छत्रां राबो वताची. त्या छत्रां भितर निद्दोच विलावर मात्र खाण जेवण तांतांनी कोण घेवन खावका. आयदन आनी पुरो थंय आसा. तेन्ना मेघदत्तू गुणवंताल्यागी इत्या म्हळ्यार गुणवंताल्या दुड्ड ना आशिल्लो. तो थोडो दूड दिता आनी सांगता तूं पेंटा वच आनी चपाती करूंक पीठ, तूप, मीठ, राखूड आनी कसले जाय जाल्यार मसाले सामान पुरा घेवन यो म्हूण सांगता. गुणवंतू पेंटा वता, हें पुरा घेवन येता आनी लायक करून चपाती पीठ काडलो 7 चपाती जाता. तेज्यात तरी दोग जाणांकय भूक जाल्या आनी चमकून पूर जाला. खावच्या बसतना दोगांकय चर्चा सूर जाता. मेघदत्त सांगता हांव न्हू दूड दिलेलो तुका, त्या देखून म्हाका 4 चपाती तुका 3 चपाती म्हूण सांगता. तो सांगता तूं दूड दिवन आशा पुरो, हांव वचून त्या पीठ पुरो हाडूं कश्ट काडूं केल्लें हांव न्ही, म्हाका 4 चपाती तुका 3 चपाती म्हूण सांगता. अशीची तांकां चर्चा जाता आसतना मेघदत्त सांगता आतां आमी एक करया, ही चपाती तूं धांकून दवरी, आमी न्हिदोया. फाय सकाळीं उठायतरी आमकां दोगांकय पडलेलें सोपन सांगून घेवया. कोणाक लायक सोपन पडला ताका 4 चपाती, कोणाक लायक सोपन पळणी ताका 3 चपाती म्हूण सांगता. जायत म्हणून चपाती धांकून दवरून दोगांय न्हिदोच्या वताची. मेघदत्ताक चमकून पुरो जाल्लेलो न्हय, ताका न्हीद पडटा, गट्टे न्हिदत तो. गुणवंतू जोर भूक जालेलो पेटाक ताका न्हीद येना. तो आलोचन करतर बसता कशी खावची चपाती म्हूण पळय. घडये ताका कसं म्हूण गुतना, धडसूक जायना. तो सीदा वता आनी चपाती खावच्या सुरू करता. 1, 2, 3 तागेल वांट्या जाता. मागीर राबोवचें जायना. मेघदत्ताल वांट्याची चपाती खाता आनी ती 7 चपाती खावन सोडता, पुरा खाली करता आनी मागीर वापस येवन न्हिदता. आतां ताका भूकय निवली न्हय, लायक न्हीद पडटा. मेघदत्ताक एक न्हीद जातरी जागी जाता. भूक तडसू जातना जाल्यार खावच्या ना न्हय. तो हेकडे तेकडे लोळता आनी आलोचन करता फाय सकाळीं कसं सोपन पडली म्हूण सांगचें. एक लायक सोपन विंडिता म्हूण लेखता आनी तो मनान तूं कसं की पुरा लेखतर बसता. फाल्ली जाल्ली कुडले तो गुणवंताक हाल्लोन जागयता. कसं तूं आनीक न्हिदला, उठा म्हूण सांगता. गुणवंतू दोळे गश्टी तर उठायता आनी निमगेता. सोपन पडली की काली म्हूण सांगता. मेघदत्त वय तूं काय पडली म्हणटा म्हाकाय पडलें म्हूण सांगता. आनी गुणवंत सांगता मेघदत्ताक तूं तुगेलें सोपन सुरवें सांग म्हूण सांगता. तेन्ना मेघदत्त सांगता यो म्हाका एक सोपन पडलें, कशी वर्णन करची सांग तुका, इतली लायक सोपन सांग म्हणटा गुणवंतू. कसं म्हळ्यार काली इंद्राले अमरावती देखून 4 दूत आयलींची. येवन मेगेल्या म्हणालींची अमरावती भितरी एक उत्सव चलतर तूं कापून हाडका म्हूण सांगला इंद्रान, यो म्हूण म्हणालींची. तांणी एक विमान घेवन आयलींची. त्या विमानार म्हाका बसोवन तांणी अमरावती घेवन गेल्लींची. अमरावती चंदाई कशी वर्णन कर हांव तुका. खंय पळयल्यार बणबणा फुल्लाचे तोट, फुल्लां पोरंबोळ म्हळ्यार वाऱ्या भितर पुरा पोरंबोळोची. थंय देखून तो म्हाका
इंद्राले रावळार आवरता थंय भायर 4 दूत आशिल्लींची. तांणी म्हाका नमस्कार करून यो यो म्हणून स्वागत करताची. हांव भितर कुडां दुखून कूड वत राबलो. भारी चंद, पच्चू, केंपू, वज्र, वैडूर्य, मोती खंय पळयल्यार चंदाई. कडेर म्हाका इंद्राल आस्थाना व्हरताची. थंय बरी भांगरा सिंहासना भितर पुरा देव विराजमान जाल्ल्यांची. म्हाकाय एक भांगरा सिंहासनार बसयताची. मागीर थंय अप्सरेंगेले नर्तन सूर जाता, गायन सूर जाता. हांव पुराय विसरून त्या पळोवच्यान तो मग्न जाल्लो पळय. फाल्ली ताई तें नृत्य गायन पळोवन फांती जेतना फाल जेतना म्हाका तुगेलो उडगास आयलो आनी म्हाका वच्चू का म्हूण हांव म्हणलें. इंद्रान वपास म्हाका तांगेल दुतां वटू म्हाका शाण सोडलें म्हूण म्हणटा. आतां तुगेल सोपन सांग म्हूण सांगता. त्यान गुणवंत सांगता, यो तुका कितले लायक सोपन पडलें. म्हगेल सपना उडगास कळ्ळ्या म्हाका आतां भिव न्हू खडखड येता हांव म्हूण सांगता. होडणे सांग म्हूण सांगता. कशी सांगू बाबा तुका हांव. तुका पडलें म्हणके इंद्राल दूत आयली न्हय, म्हगेल सपना भितर यमाल दूत आयली 2 जण. तांगेल वर्णन हांव कसं करूं. काळेची काज्जळ लायिल म्हणके तांगेल मुसुंडू, तांबडे दोळे, माथ्यार 2 शींग, तोंडां दुखून भायर आयिल हडोड दांत. तांणी म्हाका पळोवन दोळे घुरकान कोणा दवरल्या हें खाण पुरो म्हूण जोर केलें. तेन्ना हांव तांकां म्हणलें नमस्कार करून पळय हें मेगेले आनी मेघदत्ताले वांट्या खाण म्हूण सांगलें. खात्त की ना तूं आतां म्हूण तांणी म्हाका जोर केलें. हांव तांकां वपास नमस्कार कोन्न सांगलें तें चूकी जत्न हांव केल्लें तागेले वांट्याचें, आमी फाय सकाळ खाताची म्हूण सांगलें. तांणी आयकलेलें नाची. नुत्त खा एके तुका सीद आमी यमाले राज्या व्हरताची म्हूण म्हणालींची. हांव तशें जावन भिव न्हू वच्चून ती चपाती खेल्ली म्हूण सांगता. तेन्ना मेघदत्ता कोप येता. कसं न्ही चपाती खेल्ली वय तुवें, म्हाका कितें जागा न्ही म्हूण निमगेता. तेन्ना तो सांगता, हांव कितली जागा येयलें तुका मस्तपण तापयलें. तूं कसं म्हळ्यार अप्सरेंग गेलें नर्तन आनीक गायन आयकुच्यान तूं मग्न जावन आशिल्लो न्हय, तुका आयकलेलें ना, हांव हांकां भिवन खेल्लें म्हूण सांगता. तेन्ना मेघदत्त सांगता, तूं बद हें सोपन सांगतास की बद सांगतास म्हूण सांगता. पळय वच्चून म्हूण सांगता. वचून पळयल्यार चपाती ना, चपाती खाल जाल्या. मेघदत्ताक एक पंत खूप येता जाल्यार मागीर ताका हांसूं येता. बद जाल्यार मेगेल पशी गुणवंतू बुद्धंतू म्हूण तो ओपून घेता. मागीर तो खूप सोणू तांणी वपास हेर दिवसू तांगेलें प्रयाण मुखार शिताची. चिरडोवानो आज एक तुमकां मनोरंजने खातीर सांगिल्ली काणी तुमकां लायक दिसली की म्हाका तिळशी याची. नमस्कार.